सौम्या तुझ्या नावानं मी सांगात मेळ्या संतोष भरीत काळजान तुका हसिता तुझे मरण जीवन पण आम्ही समरमता सगळी जेवणां तुझ्या आम्ही बागेता सौम्या जेजू क्रिस्ता बऱ्या गवळ्या सुकून गेल्यो शेळयो आम्ही तुज्यो हिनान तुझ्या आमकां राखून विघ्न अनवारांतले आमकां निव सौम्या तुझ्या वन मी सांगाता मेळ्या संतोष भरीत काळजान तुका हसिता तुझे मरण जीवन पण आम्ही समरमता सर्गी जेवणा तुझ्या आम्ही बागेता मगाच्या भाऊबंदीनो तुमकां समेस तांक या देवस्तुतेक मोगाचो स्वागत मागता पास्का काळ असो सोत आयतार संभ्रमच्या ह्या वक्ता एका मनाची काळज जिजाऊ निमिसाचें बलिदान भेटोवया एकामेका खातीर मागया हे संदर्भार अर्गामी स्थिता फबियानी जसी मेंडोनसा मियार बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सौम्य जेजू ख्रिस्ताची कृपा दैवा सोमोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं मोगाच्यानो सौम्याच्या पुनर्जीवनपणाच्या दिसा आमचो भावार्थ आचरण करूंक आनी देवान वतुल्ल्या आशिर्वादांक उपकार बावडोवंक एका कुटुंबा भाशेन आमी एकठांय जाल्या आयची देवस्तुती जेजू बऱ्या गवळ्याची वळख करून दिवन ताचो पाटलाव खरेपणी करूंक शिकयता जेजून कोरो गवळी जावन आपल्या शेळया पासत जीव दिलो आनी एक इंड बांदून आडोंक वावरलो ह्या गवळ्याचो ताळो आनी देख आमी घेवया आनी ताच्या इंड्याच्यो विश्वासी शेळयो जावया ह्या बऱ्या गवळ्याची वळख आनी ताणें बांदलेलो एक इंड सांबाळच्याक आमकां येजकाची आनी धार्मिकाची गरज आसा देखून आज आमी देव आपोवण्याचो आयतार संभ्रमता देवाच्या राज्यांत वावरूंक आनी बऱ्या गवळ्या भाशेन शेळयाची आत्मीक जतन घेवंक आमच्या कुटुंबांतल्या चलया चलयांक देवाचे आपोवणे लाबोवन दी म्हूण ह्या मिसावा वेळी त्रिएक देवाची कृपा मागया मगळ बाबरीनो सुमी जावन आसा बरो गवळी आनी ह्या गवळ्यांची गरज आधुनीक संवसाराक आसा आनी बरे गवळी लोकां तावन उपजोवचे बरें सावंक देवा स्वातार मागता आसतना ह्या जगाचो म्हणजे देवपण्याचो दीस आज आमी आचरण करतना समेच्या शेतांत वावराड्यांक वावुरच्याक इतिश्ट देवपणी फोव जावन दीत म्हणो विशेष करून ह्या संदर्भार मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानान फोव ते बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया नितळ काळ समान आनी पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां समी तयार करया काळजांत हांव दूख धर मगसणे मागतले मगसणे दिवच्या तुका बापान धाडला सौम्या काकुतका तूं पातक्यांका पोंगायलाय क्रिस्ता काकुतका आमचे कधी विनंती करच्या तूं देवा बापाच्या उजव्या बसलाय सौम्या काकुतका सर्व पदवेदा देव आमची काकुत करून आमची पातकां बगसून आमकां सस्ताच्या जिविताक पावोंक महिमा 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 देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्पुरा देवा सर्गीच्या राया सर्पद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिवासता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सुमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सौमिया देवा देवाचे शेळये
तूं संसाराचे पाप काढता आमची काकूत कर. तूं बापाच्या उजव्या बसला आमचे मागणे मारून घे. त्या पवित्रात्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे. जेजू क्रिस्त एकलोस तू पवित्र, एकलोस तू ईश्वर, एकलोस तू परमेश्वर. प्रार्थूया. गडी बुरदोळे दांप्या आमचे गरजां खातीर ते सांग खातीर आमी माग्यांक. कालच्या राती बरो पावस देवान आमकां फोव केला अर्गां दिवया आनी मुखल्या दिसांनी बरो पावस आमकां फोव जायशें मागया. ह्या हप्त्यांत शुक्रारा दिसा चुनाव जावचो आसा. बरे मुखेली विंसून येवच्याक सगळ्यांनी वोट घालीशें, बरे मुखेली विंसून येयशें आमी मागया. प्रितीच्या आमच्या भोवमोगाळ बापा, तुज्या आज्ञे प्रमाणे आमच्या बऱ्या गवळ्यान आपकुशेन शेडयां पासत आपलो जीव दिलो आनी तो परतून घेतलो. ह्या व्हडा मोगा खातीर आमी तुका अर्गां दिता आनी संवसाराच्या समेस्त मनशांक त्या एकल्याच गवळ्याचो मोग वळखूंक तांच्या हिंडांत भितर सरूंक कृपा दी म्हूण आमी मागता. आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तूं करो देव तुजे सवे पवित्रत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. धर्मदूताची कृत्या पुस्तकांतले वाचप. तवळ पेद्रो पवित्रात्म्यान बरोवन तांकां सांगी लागलो, लोकांच्या फुडारानो आनी तुमी मालगाड्यानो एक तोंट्यातय आमी एक दयाळ करणी केली म्हणून तुमी आमची झडती करतात आनी तो कोणाच्या पदवेन बरें जालो तें जाणा जावंक तुमी सदना करतात. तर तुमकां समेस्तांक आनी इस्रायलाच्या सगळे परचेक इतले आमी कळीत करता. तुमी कुर्सार मारलेल्या आनी देवान मेल्ल्यांतलो जिवान केल्ल्या नजरेताच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आनी ताच्या पदवेन हो मनीस बरो जावन तुमचे मुखार उबो जाला म्हूण तुमी जाणा जाया. तुमी बांदप्यांनी उपकार ना म्हूण कान उडयलो पातर तो, पूण आतां तो खरोच जाला मुल्या पातर. ताचे भंय दुसरे कोणे वरवीं सोडवून मेळोवंक साथ दिना, कित्याक आमकां सोडवून दिवंक शकतात आसलें दुसरें नांव आख्ख्या संवसारार देवान मनशाक दिलें ना. देवाचें उतारें. बांदप्यांनी नाका म्हणून उडयलो फातर, जालो बांदपासो मुल्या फातर. बांदप्यांनी नाका म्हणून उडयलो फातर, जालो बांदपासो मुल्या फातर. सर्वेश्वराक दिन वासुया कित्याक तो बरो, ताची विश्वासी दया ससनाक पाळटा. मनशाचेर विश्वास दवरलेले प्रास, देवाचो आसरो सोदलेले कितल्याकी बरें. रायांचेर विश्वास दवरलेले प्रास, देवाचो आसरो सोदलेले कितल्याकी बरें. बांदप्यांनी नाका म्हणून उडयलो फातर, जालो बांदपासो मुल्या फातर. तूं म्हाका आयकलोय आनी म्हजो सोडवणदार जालोय, देखून हांव तुका अर्गां दिता सर्वेश्वरा. बांदप्यांनी नाका म्हणून उडयलो फातर, जालो बांदपासो मुल्या फातर. आबळे सर्वेश्वराचें काम हे पळोवन आमी
तठक जाता भन्त्यांनी नाका म्हणून उडयलो लोफाक जालो बनपासू मुल्या फात भन्त्यांनी नाका म्हणून उडयलो लोफात जालो बनपासू मुल्या फात सांजुवांच्या पयल्या पत्रांतलें वाचप मोगाच्यान्यो पळया कितलो मोग बापान आमचे वयर वतला देवाचीं भुरगीं म्हूण आमकां आपोवंक ताणें फावो केलां निजा की आमी देवाचींच भुरगीं संवसार आमकां वळखना कित्याक देवाकी तो वळखोंक ना मोगाच्यानो आतां आमी देवाचीं भुरगीं फुडें आमी कितें जातलें हांव तें आमकां येदोळ पर्यंत उगडापें जावंक ना पूण तें उगडापें जाताना देवाक आमी आसा तसो प्रत्यक्ष देखतेल्या जाल्ल्यान आमी ताचे सारकीं जातल्या म्हूण जाणाव देवाचें उतर हें देवाचें उतर Alleluia, 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 Alleluia. पावस बरो गोळी म्हणटा सुमी हांव म्हज्या बकऱ्यांक वळखता आनी तेय म्हाका वळखता Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं बगे वचूं प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता तो जेजू म्हणूंक लागलो हांव बरो गवळी बकऱ्यां पासून आपलो जीव दिता पूण जो कोण कामाक रावला तो गवळी न्ही आनी बकरी ताचे स्वंत न्ही देखून सुणे वागट येता तें पळोवन तो बकऱ्यांक सोडता आनी पळण धांवता सुणे वागट बकऱ्यांक धरून दुस्पाटयता कामाक रावलोलो पळटा कित्याक तो सांबाळसो मनीस बकऱ्यांची ताका चिंता ना हांव बरो गवळी जसो बाप म्हाका वळखता आनी हांव बापाक वळखता तसो हांव म्हज्या बकऱ्यांक वळखता आनी म्हजे बकरे म्हाका वळखतात म्हज्या बकऱ्यां पासून हांव म्हजो जीव सोदितां ह्या हिंडांत नातलेले हेर बकरेय म्हाका आसात तांकांय हांवें लागीं हाडिचे तेय म्हजो ताळो आयकतले आनी अशें एक सीट जातलो आनी एक गवळी म्हजो बाप म्हजो मोग करता कित्याक हांव म्हजो जीव परत्यान जोडचे खातीर हांव तो ओपून दितां कोणी म्हजे कडचो बलात्कारान तो काडिना म्हजे स्वंत कुशीन तो हांव दितां तो दिवंक आनी तो परत्यान फाटीं घेवंक म्हाका अधिकार आसा अशें कर म्हूण म्हज्या बापानच म्हाका ताकीद दिल्या देवाचें उतर हें बकणी तुका ख्रिस्ता क्रिस्ती म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो भुरग्यांनो आयचो आयतार आमी बऱ्या गवळ्याचो आयतार जावन आचरण करता बरो गवळी गूड शेपर्ड म्हणटा गूड शेपर्ड वा बरो गवळी म्हळ्यार तुमी जाणात गवळी म्हळ्यार बकऱ्यांची जतन करतले आमच्या गांवांत तशे बकरे तशे गवळी दिसून येनात न्ही गे पूण उत्तर कर्नाटकाक गेल्यार जाल्यार घाटा वयर गेल्या जाल्यार थंयसर जायते जण बकऱ्यांक पोसचे आसात तांकां कुरुबारू म्हणटात कुरुबारू म्हळ्यार गवळी म्हणून गवळी कुरुबा म्हळ्यार कन्नडा भाशेंत गवळी शेपर्ड आमचो राज्याचो मुख्यमंत्री तेच वर्गाचो कुरुबा शेपर्ड तेच वर्गाचो बकऱ्यांक सोरोवच्या वर्गाचो ताचे भाव आनी थोडे बकरे सोरोवन आसात खंय म्हणटालो तो पळय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो बकऱ्यांची जतन करचे गवळी दोन तरांचे आसात एक खुद्द आपणाचेच बकऱ्यांक पळयतले आनी दुसरे आसात हेरांच्या बकऱ्यांक पळयतले सांबाळाचे गवळी
सांबाळाचे. आनी हातूंत तफावत आसा, डिफरन्स आसा. आपणाचे खुद्द बोकरे पळयतले गवळी निजावनी आपल्या बोकऱ्यांचो मोग करतात. खंयचो बोकरो हुशार आसा, खंयचो हुशार ना, खंयच्या बोकऱ्याक सोलोवंक सांगता, खंयच्या बोकऱ्यांक सोलोवंक जायना, खंयच्या बोकऱ्यांक कशें चलय जाय म्हणल्या विशीं बरें ते समजतात. देखून आपणें जेविना जाल्यार बोकऱ्यांनी पोटभर न खायचें म्हणल्यार दिशेन उपाशी रावन तरी सकाळींच्या आदेशाक इग्गी उठोवन बोकऱ्यांक भायर हाबडून वत पडच्या फुडें व्हडल्या त्या सरोवाच्या जाग्याक आपोवन व्हरतात. कठीण वत आसलें पळयलें जाल्यार तांकां एका सवळेच्या कुशीन आपोवन व्हरतात. आनी तांकां तान लागली म्हूण कळ्ळें जाल्यार उदकाचे कुशीन आपोवन व्हरतात. आनी हे बोकरे आपल्या गवळ्यांचो मोग करतात आनी वो गवळी आपल्या शेळयांचो मोग करता. देखून बोकरे ह्या गवळ्यांचो ताळो आयकतात. म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो पळया, एक अपुर्ब असो संबंध तुमी जाणात. केदाळां आमच्या पाड्यांक रेड्यांक गोरवांच्या हिंड्यांक आमी आंबडे जाल्यार तांच्या फाटल्यान दोनदार येयचे, हुडदो पोल्या म्हणून. पूण बोकऱ्यांक तशें न्ही. बोकऱ्यांक मोकल्यान गवळी गेल्या जालें, मोकल्यान माथ्यार एक खांबोळ घालन हातांत एक बेतकाठी दवरन चल्लो जाल्यार त्या गवळ्याचे शेळयो ताच्या फाटल्यान वतात. थंयसर 100 गवळी आसूं दीत, पूण ह्या गवळ्याचो ताळो ताचे बोकरे मात आयकतात आनी हे बोकरे दुसऱ्याच्या गवळ्या सांगात वचनात. थंयसर एक 25,000 बोकरो सरता जाल्यार थंयसर चिंत्या 7-8 गवळी आसात. एकल्या लागीं 1,000 1,500 बोकरे आसात जाल्यार ते बोकरे तांच्या गवळ्या फाटल्यान मात्र वेता शिवाय दुसऱ्यांच्या गवळ्या मिक्स जावन वचनात. कित्याक हें जावन आसा बोकऱ्यांनी गवळ्या मदलो संबंध. देखून पळया, देखून आमच्या मुख्यमंत्रीक कांय इल्लीशी दुबळ्या धाकट्यांची एक कश्ट समजता. तो कश्ट कितें म्हूण समजता. कित्याक म्हळ्यार तांणी ल्हानपणार तसले कश्ट सोंसल्यात आनी मुखल्या जिवितांत ती तसले कश्ट आसात म्हणून गोत्त आसा. देखून दुबळ्यां खातीर तो वावुरता आनी हें बरेंपण. म्हणजे मोगाचे भाव भयणीनो पळया, आनी एक संगत बड्याचे गवळी कितें तांणी सांबाळा खातीर काम करचें. सांबाळा खातीर ते सकाळीं उठून विग्गी आपल्या खुद्द बकऱ्यांक सोरोंक गेल्ले बरी येता. ते येनात, जायगी नाका आमी उडतात. कांय केदाळ 10-15 मिनटां लेट आनी तांचें काम जाता पर्यंत मात्र रावतात. सकाळीं एक पटी मळबा पळयतात, दनपारां एक मळबा पळयतात, सांजेर एक पटी मळबा पळयतात. केदाळा आवदी मुग धरतागी म्हणून मुग धरलेंच बोकऱ्यांक पाटी हाडून गोट्यान सोडटात, चलतात. ते बोकऱ्यांचें पोट भरलां गी, तांची थान भागल्या गी, ते मोठे जाल्यात गी, ते पिडेस्त आसात गी, तें तांकां पडोवन वचोंक ना. कांय दनयान कांय इल्लें जोर केलें जाल्यार पल्यार तावन ते येनात. कित्याक म्हळ्यार तांकां आनी बोकऱ्यांक संबंद ना. संबंद असो दनयाक आनी ह्या गवळ्याक. बाड्याचो गवळी, सांबाळाचो गवळी, ताणें सांबाळा खातीर मात्र काम करचें. तूं सांबाळ दिताय, हांव काम करतां. सडीत ओवर टायम दिताय, हांव काम करतां. म्हाका आनी तुका संबंद सांबाळचो मात्र. जोर करशी फाल्यां हांव काम सोडतां. असलें चिंताप, असलें चिंतपांत बोकऱ्यांक कांय फायदो ना. बोकऱ्यांक कांय फायदो ना. बोकऱ्यांतय आनी गवळ्यांतय कांय संबंद ना, इमोशन्स नात. आमच्या गांवांत, आमच्या घरांनी पयलीं मस्त गोरवां आसतालीं, रेडे आसताले, पाडे आसताले, कोसचे रेडे, कोसचे पाडे आसताले, गाडयेचे पाडे आसताले आनी आमची गोरवां आसतालीं. आनी आमकां तीं गोरवां म्हळ्यार, ते पाडे म्हळ्यार, रेडे म्हळ्यार बारी मोग. आनी ह्या संदर्भार तांकां आमी मारिनातले. हांव कांय गोट्याक येना जाल्यार सोदून येतले. हांव राती सोदून येतले. हांव मोट्टी येगो, केंपी येगो म्हणून सोदून वयतले. हांव कित्याक म्हळ्यार तांकां तांचेर आमकां मोग आसलो. बऱ्यांतलें बरें उदक, बऱ्यांतलें बरें बातेन, बऱ्यांतलें बरें थंड आमी घालताले. हांव बरें आनी तांची बरी जतन करतले. हांव कांय हुशार ना जाल्यार तांकां धाकट्यारा घरा आपणान वखद करतले. हांव वागांवचें वखद दितलें. हांव बरो मोग करतलें. हांव आनी अशें तांची जतन करतलें. हांव आमच्या ताब्यांत आसलेल्या जानवरांची आतांय मस्त जाणां
मोग करतात. तांणी पोसलेल्या सुण्यांचो, तांणी पोसलेल्या माजरांचो, तांणी पोसलेल्या गोरवांचो, तांणी पोसलेल्या कुंकडांचो, तांणी पोसलेल्या मनजातीचो मस्त मोग करतात, जतनायेन सांबाळटात. कित्याक ह्या दुनियाक, ह्या गोवळ्याक आनी त्या बोकड्यांक संबंद आसा. पळय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, 2 तरांचे गोवळी आमी बळयता. 2 तरांचे, एक बड्याचे, एक खुद्दाचे. खुद्दाचे गोवळी कितें करतात? आतां शेळयां खातीर जीव पर्यंत दिवंक तयार आसात. जीव पर्यंत दिवंक तयार आसात. स्वार्थ ना तातूंत. देखून हें आमी पळयता आमच्या वडिलांतय, आमच्या मालगड्यांतय, आमचे मालगडी, आमची आवय आसा जाल्यार भुरग्यांनी जेवल्लें पळोवन, भुरग्यांनी कुशेन जेवनचें पळोवन आवयक मस्त खुशी जाता. जाता की जायना? जाता की जायना? मसोर जाता की आवयक भुरगीं गडें करून घट्ट जेवताना मसोर जाता? जायना. मसोर जाता जाल्यार ती खरी आवय न्ही. आपणें रांदलें बरें करून भुरगीं जेवलीं जाल्यार, कुशेन केलें जाल्यार, पुसून जेवलें जाल्यार आवयक बारी खुशी. आवयक बापायक खुशी जाता ना म्हणना, पूण म्हणचें आवय बापाय बारी खुशी. देखून कापुता म्हणून आणखी आसलें वाडटात. तिका ना जाल्यार ओडणी, ती जाल्यार कडी घालून म्हणी जेवता. पूण भुरग्यांनी जेवल्लें पळोवन संतोश पावता. ताका बऱ्या गोवळ्याचो स्थान दिवयेत. कित्याक म्हळ्यार आपणें आपणाचे जिवाचे त्याग करून भुरग्यांक वयर हाडटली आवय बापाय जायतीं आसात म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. हांगासर आमी पळयता गोवळी म्हणटा आसतना हांगासर आमच्या समाजींत 2 तरांनी वावुरतात. एक लोकां खातीर सामाजीक तरान आसचे गोवळी आसात. तांकां आमी आमचे राजकीय मुखेली वा सरकारी मुखेली म्हणटा. जावं पुरो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, जावं पुरो आमच्या गांवचे मंत्री आसात, शासक आसात वा संसद आसात, तांकां पुरा आमच्या लोकां तर्फेन विसून काडलेले गोवळी म्हणटा आमी. गोवळी म्हणटा ते आमच्या सगळ्या लौकीक संगतीची, सामाजीक संगतीची जतन करतात. कांय थोडे बरे गोवळी आसात ना म्हणना. लोकां खातीर वावुरचे, लोकां खातीर जिवचे जायते बरे गोवळी आसात, जायते पाडतींत आसात. पूण तांच्या चड मापान स्वार्थी चड आसात. आपणा खातीर, आपणाच्या भुरग्यां खातीर, आपणाच्या भुरग्यांच्या फुडारा खातीर, आपणाच्या स्वार्था खातीर जिवचे जायते जण स्वार्थी मुखेली आसात. ते आमी पळयता ह्या चुनावणांत पळयता. खंयच्या परतीचे खंय गेल्यात, कितें केल्यात न्ही, फाटल्यान उलोवन आसले, मुखार एक जाल्यात, अशें पळयता आमी. ते स्वार्थाचे गोवळी, बरेपणाचे गोवळी म्हूण नांत आमी तांकां. कित्याक म्हळ्यार आपणाचो स्वार्थ सोदून वेतले ते समाजाचें बरेपण पळयनात, पापाच्या लोकांचें बरेपण पळयनात, बगार आपणाचें, आपणाच्या कुटुंबाचें, आपणाच्या भुरग्या बळांचें मात्र तसले गोवळी. आनी थोडे धार्मीक गोवळी आसात. धार्मीक हे सामाजीक गोवळी. आदी सामाजीक गोवळ्यांत राय आसले, थंय राय आसले, आपल्या ताब्यान आसलेल्या लोकांची खरेपणी जतन करताले. थोडे तांचे लोकांक कश्ट दिताले, थोडे लोकांक बरें करून पळयतले. राई चरित्रेच्या पानांत आसात. आनी आमी पळयता धार्मीक मुखेली आसात, धार्मीक गोवळी, धार्मीक हर एका धर्मांत गोवळी आसात. तांच्या ताब्यान दिल्ल्या लोकांची जतन करतले गोवळी आसात. जावं पुरो हर एका धर्मांत आसात ते मुखेली गोवळी. तांतूय थोडे बरे आसात आनी थोडे मस्त पाड आसात. स्वार्था खातीर जियेतले, आपणा खातीर जियेतले आसात, स्वार्थी म्हणटात ते खरे गोवळी न्ही. देखून जेजू म्हणटा खरे गोवळी कितें करतात, मुखल्या दारवट्यांतल्यान भितर सरतात. खोटे गोवळी आसात पळय, फाटल्या दारांतल्यान भितर येतात, ते लोटूंक येतात, ते सोरूंक येतात, ते सगळे विबाडूंक येतात, ते बरें करूंक न्ही. देखून असल्या स्वार्थी, धार्मीक जावं दी, सामाजीक जावं दी, खोट्या गोवळ्यांची गरज आमकां ना. बगार बऱ्या गोवळ्यांची गरज आसा म्हणलें सत जेजू आज आमकां दितना तो म्हणटा हांव जावन आसा बरो गोवळी. आय एम द गूड शेपर्ड म्हणटा तो. हांव जावन आसा बरो गोवळी. कित्याक म्हळ्यार हांव म्हजे खातीर जियेल्लो न्ही, हांव म्हज्या कुटुंबा खातीर जियेल्लो न्ही, हांव समाजा खातीर जियेल्लो. दुबळ्यां खातीर, कश्ट जाल्ल्यां खातीर, विधवीं खातीर, अनाथां खातीर,
आनी विविध रितीचें शोशण भोगतल्यां खातीर जियेल्लो आनी सगळ्यांक लागीं हाडलेलो गवळी. आनी तो म्हणटा हो वावरो निस्वार्थपणाचो, हो वावरो मोगाचो, हो वावरो सेवेचो तो करूंक जाय. देखून जेजून म्हणलें आसा जसो बापान म्हजो मोग केला तशें हांवें तुमचो मोग केला, तुमी एकामेकाच्या मोगांत रावो जाय एक. आनी तो जेजू म्हणटा जशें हांवें तुमकां केलें तें तुमी एकामेका खातीर करी जाय. हेरांनी म्हजी सेवा करच्याक हांव आयिल्लो न्ही, बगर हांवें हेरांची सेवा साकरी करच्याक हांव आयलां. देखून तो म्हणटा हो उजो म्हाका आतांच पेटलोलो जाय. कसलो उजो? कसलो उजो? राग आसो, द्वेश आसो, मोसर आसो, फारीकपणाचो उजो न्ही. हांगासर सोम्यान सांगलेलो उजो जावन आसा मोगाचो, सेवेचो, माया मोगाचो, शांतीचो, बोगसण्याचो आनी पेल्याक कुमकेक पडचो उजो तो आतांत पेटलोलो जाय. देखून तो म्हणटा सगळ्या संवसारार वसा, बरी खबर परगट करा, बरी खबर परगट करा, एकामेकाचो मोग करा, एकामेका बोगशिया, एकामेका खातीर मागा आनी तुमी सर्गेचें राज परगट करतल्यात, तुमी गवळी जातल्यात. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजूच्या कालारी जायतो लोक कश्ट नासुल्लो, धार्मीक रितीन कश्ट नासुल्लो, सामाजीक रितीन कश्ट नासुल्लो, शोशीत जावन आसुल्लो. आनी देखून जेजू फाटल्यान हजारांनी लोक धांवन येतालो आनी असले लोकां पळोवन जेजून म्हणलें आसा कितें, पिकावळ येतेस्त आसा वावराडी थोडेस, पिकावळ येतेस्त आसा वावराडी थोडेस. देखून आमी पिकाच्या दनया लागीं वावराड्यांक धाडच्या खातीर मागोवंक विनंती केल्ली आसा. पिकावळ येतेस्त आसल्यार जावं बरो, खंयचेंय काम मस्त आसा जाल्यार मस्त वावराड्यांची गरज आसा. तशेंच सर्गेच्या राजाचो वावर मोगाचो, सेवेचो, मैपसाचो, बोगसण्याचो, सोडदोडीचो, शांतीचो हो वावर करता आसतना जायते वावराड्यांची गरज आसा. आनी सोम्याच्या शेतांत वावराडी धाडच्याक आमी मागचें मात्र न्ही. आज आमी देश करून आमी आचरण करता देवा पोवण्याचो आयतार. सामाजीक रितीन मनशाची कितें म्हणटात बरेपण पळोवच्याक एलिसांव आसात, चुनाव आसात, केंद्र सरकाराक आसात, राज्य सरकाराक आसात, आमी मुखेल्या विसरून काडटा सामाजीक रितीन राजकीय क्षेत्रांत. पूण धार्मीक रितीन आमकां गोरे गवळी जाय ते विसरून काडूंक जायना, ते देवान विसरून काडलेले जाय. ह्या संदर्भार आमी देवा लागीं मागोवंक जाय ह्या विशयांत. देखून जेजू म्हणटा तुमी बापा लागीं मागा खरे गवळी विसरून काडच्याक. पिकावळ तेस्त आसा म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, पवित्र सभेंत पिकावळ तेस्त आसा. पूण ह्या पिकावळींत वावर करच्याक याजकांची धर्म भाव भयणींची गरज आसा. धर्म भाव भयणी याजकय जावन येतात, कुटुंबांत जावन येतात. कुटुंबांत भुरग्यांचो संकोच चड आसल्यार मात्र याजक जावंक वा धर्म भाव भयणी जावंक फुडें सरतात, नाजाल्यार जायना. देखून आज धर्म भयणीची कितलींय संस्थे आसात, इस्कॉलां आसात, आश्रय आसात आनी विविध निर्गतिकांची घरां आसात. थंयसर वावर करीचे जाल्यार धर्म भयणी जाय. धर्म भयणी खंय जावन येतात, ती कुटुंबांत जावन येतात. कुटुंबांत भुरग्यांचो संकोच चडीत आसल्यार साध्य आसा, नाजाल्यार ना. जकी जायते इगोर्ज्यो आसात, फिरगोज्यो आसात, संस्थे आसात, जायते संगती आसात. याजक खंय जावन येतात, कुटुंबांत जावन येतात. कुटुंबांत भुरगीं आसल्यार मात्र तें साध्य. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी पळयता परगांवांत एका काळार जायते याजक आसले आनी ते याजक थंय जावन हांगासर सेवा दिवच्याक आमच्या दक्षिण कन्नडाक आयिल्ले आसात. फादर गविराग, फादर कोटी, फादर फ्रास साहेब असले पहिले युरोपाचे याजक आमच्या गांवांत येवन जायती सुवार्ता परगट केल्ले, बरी कामां केल्ली आसात. कित्याक युरोपांत जायते याजक आसले. आज युरोपांत याजक नांत. कितल्योश्यो इगोर्ज्यो बंद जाल्यात, बिगां पडल्यात. जायत्यो इगोर्ज्यो दुसऱ्या धर्माच्यांक तांचें आचरण करचें सोडून दिल्यात. जायत्यो इगोर्ज्यो गव्हर्मेंट ऑफिसां जाल्यात. कित्याक म्हळ्यार थंय याजक नात, लोक येना, इगर्ज बंद. आनी आज त्याच युरोपाक आमच्या गांवचे याजक येतात. आमच्या गांवचे याजक
त्या युरोपाक त्या अमेरिकाक त्या ऑस्ट्रेलियाक आमच्या गांवचे आसा घेतात थंयसर सेवा दिवच्याक एका काळार म्हज्या मोगाच्या बाबडीन आमच्या गांवांत ती जायपुरते याजक आशिल्ले एक वर्सा 12 जण 14 जण याजकी दिक्षा घेतले म्हज्या बेचांत आमी 8 जण आशिल्ले आनी परवड जाली फकत 1 जण मात्र 1 जण एकलो 2 वा 3 जण खंय पावतात म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमी म्हणटा आमकां बरें याजक जायचे बरो पाद्र्याप जायचे म्हणटा हांव आमकां 2 पाद्र्याप जायचे 1 पाद्र्याप जायचे म्हणटा हांव पूण पाद्र्याप जायना जाल्यार खंय तावन मेळचे देखून आमी चिंतूंक जाय देखून आमी ह्या दिशेन वावरूंक जाय ह्या दिशेन मेटांक काडूंक जाय पवित्र सभा कोणाच्या हातांत आसा पवित्र सभा धर्मीक मुखेल्यांच्या हातांत ना पवित्र सभा तुमच्या हातांत आसा तुमी भुरगीं दिलीं जाल्यार तुमी तुमच्या कुटुंबांत तावन याजक जावन धर्म भाव भयणी जावंक तुमी धाडलीं जाल्यार पवित्र सभा मुंदारून वेतली कित्याक म्हळ्यार याजका बराबर तुमचेंय मिसांव मोवरतें लग्ना संस्कारा मुखान भुरग्यांक जल्म दिवन तांकां वागोवन तांकांय एक याजक वा धर्म भाव भयणी जावच्याक तुमी तांकां समर्पीत करूंक आसा कांय थोडीं सिस्टां मेळ्ळ्यार म्हणटात फादर तुमच्या फिरगजेंत कांय सोलयो आसा जाल्यार आमकां सांगा ओकेशनाक आमी येता आमच्या संस्थांत सिस्टांत नांत पुराय प्रायवून जाल्यान फादर संस्थे मस्त आसात धर्म भयणी नांत कोणी आसा जाल्यार आमकां एकलीं दोगां धाडटात की तुमच्या फिरगजेंत म्हणून सांगतात कितलीं सिस्टां सुमार जाणां सांगतात आनी हांगासर पुराय आयलीं जाल्यार चेडवां मात्र न्ही स्त्रियो आसल्यार पावचे नात तितली देवापोणी आसात म्हज्या मोगाचे भाव गरज आसा पूण देवापोणी नात देखून मागोवंक जाय दिसपट्टे मागोवंक जाय देवापोण्या खातीर मागया आमच्या कुटुंबांत धर्मीक भाव भयणी खातीर मागया सूख घडटा धर्मीक भाव भयणी थंय सूख घडटा ना म्हणना वयतोन रडलेले न्ही सूख आसा सूख घडटा मासा रक्ताचे मनीस ते सुखून पडटात म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमचे थंय सूख घडटा कोणा थंय सूख घडना आवय बापाय थंय सूख घडना भुरग्यांक थंय सूख घडना राजकीय मनशां थंय सूख घडना राजकीय अधिकाऱ्यांक थंय सूख घडना सगळ्यांत थंय मनीस म्हणल्यार सगळ्यांत थंय सूख घडटा पूण तितलें सूख धरून आमी एकामेकाक साबून पडल्या जाल्यार जायना ती सूख ती सूख तिद्वन ते आमी मुखार वचूंक जाय देखून कांय एक याजक एक धर्म भयण वा कोणी एकलो भाव भयणी सुखून पडटा जाल्यार बोगसून ताका उत्तेजन दिवन फुडें सरया आनी हें पळयलें जायते जण याजक जावन फुडें सरतात धर्म भयणी जावन फुडें सरतात असलें बरें जिवीत जिवंक आनी असलें बरें मुखेली विसरून काडूंक आनी अशें देव आपणाचो आयतार संभ्रमतना आमच्या कुटुंबांनी आमच्या फिरगजेनी आमच्या देशजेनी देव आपणे फुलोवन दीत आनी पवित्र सभा वाडत तोसून दी म्हणो मागया तसो सोमी जेजू क्रिस्त आम हर एकल्यांक बेसांवांनी बरोवन दी म्हण मागया आमेन उबी रावया तरी देवात आसूल आमचो भावार तूं सारया धाकटें सतमानतां पास्काच्या काळार आमी धाकटें सतमानतां म्हणया सतमानतां देवाक सर्वदेदारा बापा सर्गांनी पृथ्वीचेर आसनारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या जो पवित्र आत्म्यावरवी गर्भेत संभोवलो अवकार मरयेंतान जल्मलो 5 पिळगा ताणें कोसोसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका न्ही पिलो तो मेल्या मदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान तो परतून जिवान जालो सर्गार सोडलो सर्वदेदार देवा बापाच्या उजव्या बसला थंय तान जिवांनी मेल्ल्यान ती वर्सवे करूंक येतलो सतमानतां पवित्र आत्म्याक कतोली पुयी सभे भक्तां सैकता पदकाचें बक्षणें कुडीचें जिवानपण सस्ताचें जिवीत आमेन आमी सर्व देवाची भुरगीं सर्गींच्या रासांत वावुरच्या वावरड्यांची गरज आसा बरे गोळी सामाजीक तशेंच धार्मीक क्षेत्रांत फुलोवन येवन दीत म्हणून आमची मागणी आमची गरजो सर्गींच्या बापाच्या पांयां तळा समर्पिया मोगाळा बापा होळी सभा चलोवन व्हरच्या आमच्या पापसैबाक गवळी बापांक आनी धार्मिकांक जेजू बऱ्या गवळ्याचो वावर मुखार सितना तुजो सांगात आनी मिसावान तृप्ती समाधान लाभय म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणें आयक बापा आमचे मागणें आयक आमच्या राष्ट्राच्या मुखेल्यांनी देशाचो आनी समाजाचो एकवट बांदून हाडूंक आनी बऱ्या गवळ्या परी सर्व शेळयांचे उदरगते पासत बरी योजना मांडून हाडूंक तांची मोत उजवाडाय म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणें आयक आमच्या कुटुंबांतल्या वडिलांनी बऱ्या गवळ्या परी कुटुंबांतल्या शेळयांक जोगतें मार्गदर्शन दिवंक आनी तुज्या पुता क्रिस्ताच्या हिंडान माऊल्यांनी भरलेल्यो विश्वासी शेळयो जावन जियोंक कृपा दी म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणें आयक सर्व आमच्या पिडेस्त भाऊ भयणींक आनी उतर प्रायेन कोश्टोंच्यांक तुजी ससाय लाभय
तुजे थंय 5वो सरो मेळटा म्हूण बावाडतान पातयेवन तांचे कश्ट आनी तांची पिडा सोसूंक तुजी सकत दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. तुजी सेवा करूंक आनी समर्पीत जिणी जियोंक आमच्या कुटुंबांतावन देवपोवणी उपजय आनी तांकां वडिलांतावन प्रेरण आनी पाठिंबो मेळाशें कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या येवकारिस्तीक मेजा बोवारी हजर आशिल्ल्या आमी सर्वांनी समर्पीत कुटुंबाजिणी बांदूंक तुजो आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. सांजू तद्देवाक समर्पिल्ल्या फिरगजेच्या आनी पुणशेताच्या उदरगते खातीर दान दिल्ल्या सोमेस्तांचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद घाल. तांच्या वावंटीचो आनी दानांचो फळ यथेश्ट मापान तांकां मेळासो कर. सांगातच ह्या पुंतळार हातीं धरिल्लीं सगळीं योजना लोकाच्या उदारपणाच्या सहकारान आनी कुमकेन शाबितायेन पोंताक पावय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. एगडी कस आमच्या दोळे दांपया आमच्या कसकी गरजां खातीर मागया. कालच्या राती बरो पावस देवान आमकां फोव केल्लो आयच्या फांत्यार त्या सर्गां दिता आसतना आनी मुखल्या दिसांनी बरो पावस आमकां फोव जायशे मागया. 10वी क्लासीची परिक्षा बरोवंक जाल्यार भुरगीं रिजल्टार राखून आसात. बरें रिजल्ट तांकां फोव जायशीं देवा स्वतार मागया. तेंच्या शुक्रारा आमच्या ह्या परिसरांत क्षेत्रांत मतदान जावचें आसा. बरो चुनाव जावंक सगळ्यांनी वोट घालूंक बरे मुखेली विसून येवंक आनी बरो सरकार फोव जावंक देवाचो आदार मागया. सर्गींचे भोव मोगाळ बापा तुजे मुखार उसारलेली आमची मागणी देन भेटोवन दिता हांव. संवसारी जिविताच्या पैणार आमी आसा हांव बरे मुखेली जावच्याक तूं आजापणी दिताय. तुज्या काळजा सारके तुज्या मना सारके तुज्या गुणा सारके बरे मुखेली धार्मीकतेचें सामाजीक क्षेत्रांत आमकां फोव जायशें कर म्हूण आमी मागता हांव. हें आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. कणीक समो कर. 520 120. म्हाका सोपून दिता तुज्या हातांत सोम्या. स्वीकार कर तूं म्हाका मोगाळ म्हज्या धन्या. सर्वेस प्रसाद उदारपणा दिलो तो आमी एक म्हजो आवाज भेटोवन दिता. सर्वोस म्हजें तुका मोगान समर्पिता. सर्वेस प्रसाद उदारपणा दिलो तो हे बापा आमच्यो काणिको हुंडो आनी वा तुका भेटूच्यो. म्हज्या भाव भयणींनो म्हजें न्ही तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सद्भुतवे दादो बापा मानतात असलें जावं म्हूण मागात. सर्वेस्पर आमच्या भोव मोगाळ बापा आमकां सोडवण मेळचे खातीर आमच्या पासून मोगान जेजून आपलो जीव दिलो आनी तो परतून घेतलो. ताणें तुका भेटयलेलें अपरिमीत मोगाचें बलिदान आमी तुका नव्यान समर्पिता. आनी तसो मोग आमच्या जिणेंत निर्फळ जावंक केदींक निर्मी नाका म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्प तुमचे सवे आसोंग. आमची काळजां बारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व काळी आमी तुका वाकणू फाव. हो काही दोन्ही तिसवानी आमच्या फायद्याचो प्रणते करून या उत्तम काळात तुझ्या महिमेची कीर्ती आनी वाकणणी वर्त्या दाबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. ताचे वरवीं आमकां एक नवो काळ देलो. पातकाचो लांब युग संपलो. विबाडलो संवसार नवो जालो आनी मरीस परस संपूर्ण एक पावलो. देखून पास्काच्या संतोषान उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सरदळबार निरंतरी गायता तुजे मुखार.
Povit, 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 दळभरासो सर्वेश फोटू सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान ओ सर्गी तुका जय ओ सर्गी तुका जय ओ सर्गी तुका जय ओ सर्गी तुका जय सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय ओ सर्गी तुका जय ओ सर्गी तुका जय ओ सर्गी तुका जय ओ सर्गी तुका जय. पवित्र घडी आमी संभ्रमता भाव भयणीनो उंडारी वायन आसलें जेजूचे मासार गजान बदलची पवित्र आत्म्याची घडी कितें मागता खंडीत आमी घेता सगळे आमची इरादे जावं पावसाचे जावं चुनावणाचे जावं बऱ्या रिजल्टाचे जावं देवपणेचे सगळी इरादे सोम्याच्या कुडी रक्ताक समर्पण दिवया. बापा करोस तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्या कुशेन कस्टमरान सोसूंक विचार आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी घेयात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पोवची. तेस्प्री जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेत ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकाचें बक्षाणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वरवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बावडता सोगोट परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो. बाबा जेजूच्या मरणासोनी पुनर्जीवनपणासो मी भक्तीपणी उडास करता आनी जिवीत उंड आनी सोडूनीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड रग सेवतेल्या आमी समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे संवसारांत विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभेस उडास करे. फ्रांसीस आमच्या बापा सैब पिटर पॉल आमच्या गोडी बापानी सगळी ह्या सखी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवो सुदूर मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट करे तांकां तुजी इस्तगतीन तरिल्ल्या समेस्तां तुजे परजोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरिये देवाच्या माया संगती तिसपती बागे वंजूचा बागे धर्मदूता बागे वंजूता दी आनी सर्व कळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटोदी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुडवंदराची आजच्या मतीन दवरना बरे गवळी आमकां भोव जावंक देवा स्वादार करपा मागून सुमयान शिकलेले मागणे सांगात मागे आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजे कुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दीस पडतो ग्रासास आमकां दी आनी आमी आमचे इसलेले आमचिता तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळणें पडून दिनाका पूण वैतांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वैतांतले विघ्नांतले अनुवरांतले पिडिशेंतले आमकां निवार देयकुणेची वितां समाधान संतोश आमकां दी सर्गीचे भाग आनी आमच्या सुडून जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान तेल्याक आमकां तुजे उदार का कुळतीने सर्व पदकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय कितें आग्रज भेटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या सुमये जेजू क्रिस्ता तूं तुज्या धर्मदूता म्हणली तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबरताचे दिश्ट घाल तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिने एकवटान सांबाळ तूं जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. सुमयेची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं
तुमची सोवे असो. एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमकां. प्लेया इजोन आसा जिवंत देवाची शेळी मसमेस्ताच्या मोगान बरो मनीस जावन हे संवसारी एक बरो गवळी जावन आयलेली. ह्या बऱ्या गवळ्याची बरी देख घेवन आमी समाजांत बरे गवळी जावंक उलो दिता ती आनी बऱ्या गवळ्यां खातीर मागोवंक आपणी दिता ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सुमयान तुवें म्हजे भितरेचे भाग म्हाका भवना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका बरी भलायकी मेळटली. सोमी मुजो गोळे कितेंच म्हाका वणेना. सोमी संगी आसतना बेबिरान म्हाका ना. सोमी मुजो गोळे कितें म्हाका वणेना. सोमी संगी आसतना बेबिरान म्हाका ना. तरणे पाचवें तन आसले कडे सरो म्हाका तो सोदून दिता. उदका लागीं भरून म्हाका तानेक मुजा तो पियेव दिता. सोमी मुजो गोळे कितेंच म्हाका वणेना. सोमी संगी आसतना बेबिरान म्हाका ना. प्रार्थुया. भूमगळ बापा आमच्या देवा आमी सदां बऱ्या गवळ्या शेळयो जावंक आनी तुजे कुशे प्रमाणे हेरांय मनशांक ताच्या हिंडांत हाडूंक आमी अतिरेकता. देखून ह्या एकवटाच्या संस्कारा वरवीं आमकां इतली संपूर्ण एक कर की मजुरेकारांनी आनी नागोवण्यांनी दिसपाटयलेली दुसरी मेंढरां आमचे देख घेवन बऱ्या गवळ्याचो थाळ वळखूंक आनी ताच्या हिंडांत भितर सरूंक पावतली. तेन्ना एक सेंद आनी एक सगवळी आसून आमी सुमेस्त तुका एका थाळ्याक वाखणतल्या. हो दीस बेगीन पावय म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पाव तुमचे सोवे आसूं. तुमची सोवे आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. वचून या जिवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. हालेलुया हालेलुया. देवाची वळखा. हालेलुया हालेलुया. 519. सांजाळा तुजी दर्या वेळी दोन्ही रुखाच्यो सोमी देव तुका करूंक शेता पागी मनशाचो. सोमिया वेता सोलोन तुझे संगी आयको काशेता. कर मुजो पाटला सोमिया वेता सोलोन तुझे संगी
कर मोजो फाटला मोगाळ पुता सोमे अवकार मोरे आशीर्वाद भगेन क्रिस्ताचे कृपेन रमका आमचे देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाचेनो सांजुदाचे पुणतळ शिकेरे तुमकां मोगाचें फाटल्या 6 वर्सां हांव न्हू ह्या पुणतळार वरती सेवा दिवंक देवान म्हाका फोव केले. त्या पासत तुमकां हांव अर्गां दितां आनी तुमकां हांव अभिनंदन पटयतां. देव बरें करूं म्हणटा. तुमी जायतो सहकार पाठिंबो फाटल्या वर्सांनी म्हाका तुमी दिला. माध्यम मुखांतर ह्या पुणतळा जावचें मिसाचें बलिदान जावं नवेन जावं सक्रामेंताचें आराधन जावं जायत्यो भक्ती करण्यो तुमकां पावीत करून समेची भरपूर आशिर्वादां जोडूंक तुमकां साध्य जालां. ह्या पासत तुमकां हांव दिनवास पाठयतां. सुरेस्परा देवाक अर्गां पाठयतां आनी तुमी दिल्ल्या सर्व सहकाराक आनी पाठिंबाक मोगाक आभार मानता. ह्या पुणतळार तुमच्या सहकारान जायतीं बरीं कामां केल्यांत आनी जावन आसात आनी जावन आसतलीं. तुमच्या वत्या सहकाराक पाठिंबाक देव बरें करूं म्हणटा आसतना फाटल्या 6 वर्सांनी जायतो वावर हांगासर जाला, जायतें काम हांगासर जालां, जायती प्रगती हांगासर जाल्या. तुमी जायत्या जाणांनी जायती कुमोक आदार दिला. मागण्या मुखांत वा इतर संगतींनी तुमी आदार दिला. त्या पासत तुमचो काळजांतल्यान उपकार बावडटा. तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी थोडीं कामां जावचीं आसात आनी तीं जावंकय तुमचो सहकार आनी पाठिंबो आशयता. तुमची कुमोक, तुमचें दान, तुमचो मागणें सदांच आमचे खातीर आसूं दी आनी खंडीत आमकां तुमी सदांच कुमोक करतात आनी मुखारी करतल्यात म्हणून बरो वसता. कांय तुमी कुमोक करूंक आशयतात तर खंडीत जावनी हांगासर दिल्ल्या ह्या नंबराक तुमी संपर्क करा. हांगासर आसा हे मोबायल नंबर, ताका तुमी संपर्क करा आनी खंडीत आमी तुमचे खातीर मागता. तुमी आमच्या खातीर मागा म्हणून विनंती करता. फाटल्या वर्सांनी तुमी केल्ल्या सर बरेपणाक तुमकां देव बरें करूं. असलो सुसंगात सहकार फुडल्या वर्सांनी फुडल्या दिसांनी आशयता. परत तसो स्वामी जेजू क्रिस्त तुमकां बेसांवांनी बरोवन दी. आमकां आनी तुमकां आशिर्वादान नेटोवन दी म्हूण आमचें मागणें तुमचे खातीर जावन आसा. तुमकां देव बरें करूं.